Cakari Bodi Bangkan Sofia Diadliki Borga Berebor Jika Ditemukan pada पुनर्जीवनपणाचो गर्वाचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दय करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगती भगवान तुजे तुजो पोती भगवान दोन दुतां आनी सोब फाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर साठणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. Datos dari Katolik yang membiarkan mas lo tiap kecisan diri yang melay. Tumi semen siakan atlet dia di mujarokar cikal. Nobian sasni kota cenobot, pat cenobosri menca. Tuमच्या मसोदे समय तुमच्या मसोदे मारतो हे मजा उघडा सांगते. गोल सुंदर ही दो बाजी बरोबर निष्करून गोल आमच्या बापाचे सॉंग साहेबी माहिती अशी चार बापाची स्वतः पहिले जावन आसा ती देवाची आवय द मदर ऑफ गॉड. दुसरे बाबाचे सॉफ्ट जावन आसा परपेच्युअल वर्जन मदर मेरी परपेच्युअल सदांच आसता. तिसरे आसा आसूम सायबीन मायन सर्व कुडी ऑलमोस्ट स्वर्गार वेता. हे सॉंग चौथे तिका किरीट भशेन देवान खावूं गेलें कुसव्यान जाल्ल्या आवयच्या आंगाच्या कुसव्यान निश्करून पांचसा वेळी जल्मून कुरपेवोन जिवीक तिका दिलें आनी सगळे जिवीक कुरपेत गेली. शी वॉज सिनलेस ऑल थ्रू हर लायफ. आयच्या दिसा बाबा भयणांनो देवाचो गॉड आमकां तिचे भाशेन पवित्र जावन तिचे भाशेन कुरपेन जीव आमकां देव आपयता. आनी अशें जाल्यार पयलीं आमी कुरपा कशी सोदता त्या विशीं कितें नियाळ करुया. आमचें कॅथलीक ट्रेडिशन इज व्हेरी रिच आनी इतल्या 2000 वर्सां फुडें we have reflected, collected extant tradition dovulna. And here tradition पहिले स्वादेर there are three theories of grace. All three are right. There are no wrong theories. But our understanding of grace is not enough. And that's why we are human. We are trying to understand the divine grace. And आमची मत देवाकडे पावना. या खातीर तीन theories आहात. The first theory is given by the Dominicans, Saint Thomas Aquinas, आनी दुसरे भाविनांनो आमकां समजुपाक ताका आमी कॅट थियरी ऑफ ग्रेस दिता. इट्स व्हेरी सिंपल. एक माजोर आपल्या बुरगडे माजराक आपले गोमटे घास मारता आनी आपणाक जाय ताका वागता. The mother cat takes the young one by neck and takes her where the mother wants. This is creeping grace, a grace that is so amazing that leaves us very little choice. की देवाची कृपा अशी की सायबीन मायस मेळ्ळी. देवान अजून तिका काडली. कृपेमोन जल्मान पर्यंत केली. There was no choice to choose between being born sinless or just like us being born in sin. This is the first theory of grace for us to remember strictly, still the theory of grace. Surpabina Deva Utan Kovidat Mom Tumkir Ashirvad Gano Lutsunian Krista Che Shanti Tumkanda.
भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळटली. आयक तूं गरबेस जातली आनी एका पुत्राक जर दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पुत्र धरितलो आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणून हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान दाद घेवन म्हणलें, पवित्रात्मो म्हजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजेंतल्यान जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सैरे इलिजाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचली म्हणटात ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराचेर जागोन जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचेर सोदशिलो घोच. मारिया जिव्या शुभ वर्तमानाची आवड, नवे तरेन शुभ वर्तमान परगटपाचें नोखेर. लिओ 14वो आमच्या बाप साहेबान आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेचेर देखीन आनी पावलांनी आपल्या जिविताचे चालीन जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे साक्षीदार जावन तांकां बापाचें व्हड मागलें. सर्वेस्परा देवान आतां फुलां बोलून विचारलें, तूं खूंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पडसाद आयकलो आनी हांव विकलो आसा म्हूण भिवून विकलो. देवान विचारलें, तूं विकलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आतां वळल्या रुताचें कोण तुवें केलें न्ही कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली कितें? त्या रुपाचें कोण म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, आमी व्हड आतोबाच्यान बागेवन आंकवार मारयेचो निश्कुळो कोर समोरली परब समोर उरता. सुरवातीकूच थांब देवान आंकवार मारयेक आपल्या पुताची आवय जावन विचून काडली आनी अशें करून ताणें तिका पातका वेळेन ह्या संवसारान जल्माक हाडली. म्हत्वाचें म्हणल्यार जे कुरपेक देवान आंकवार मारयेक बोल्ली तेच कुरपेन आपलें आख्खें जिवीत देवाचे येवजणेक होय म्हणून ती जियेली आनी अशें तरेन ताका मानवली ती जाली. आंकवार मारिया आमकां जण एकल्याक देवान आमकां दिल्ले कुरपेन आमचें जिवीत जियोवन आनी सगळ्या आमच्या जिविताच्या परिस्थितींनी देवाचे येवजणेक आमी गोंय म्हणून आमचे भितर बोरवांसो किल्लायता. सगळीं मिसां मोरबेची पाय जाल्यार भितर जातरी देव देवाक म्हाका न्हू सायबिणमाच्या देणे खातीर दुसरे मीस आमी भेटयले मेसिया पेनाय ताचो बर्थडे आनी ते भशेन बर्थडे आमी आयज सुवात हे मीस आमी भेटयता कंत्रारीचें बरे भशेन मिसान वांटो घेवया. तुमकां सगळ्यांक उलोवणी घेवता कोकणून आतां विकत काडला मेक सेलेब्रान देवाचो उतर परपडटलो ताका देवाचो उतराचो जायतो मोग तो शिकयता. राष्ट्र सेमिनारी दुसरे सेमिनारींतूय शिकयता आनी ताका बरी लोकांची सेवाय करता तो आस्त्र ताका उलोवणी घेवता.
मार्चची 8 तारीख आनी आमकां गोंयच्या आनी सगळ्या संवसारभर आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक कॅथलिक्स तांकां गोव वॉटो दीस आयज सायबीण मांयची परब आमी करता. निश्कळोंक गोर सांबाळली सायबीण आवय आनी निश्कळोंक गोर सायबीण मांय 8 डिसेंबर आनी 9 म्हयन्या उपरांत 8 सप्टेंबर तिचो बर्थडे आमी करता. आनी हे भाशेन देव मानून घेता मनशाची यात्रा एके आवयच्या कुसम्यान आमी जल्मता. तेच भाशेन जेजूचो तोच गोड समो 25 मार्च आनी 25 डिसेंबर आतां येवचो आहा 9 म्हयने कुसम्यान सायबीण मांयचे. हें दाखयता देव आमची सगल्यांची यात्रा मानता. आमच्या आवयच्या कुसम्यांतान जल्मान आनी मरणान आमी पवित्र रावूं करपेन जिवंक सायबीण मांयची आयची परब सगल्यांक वेंग देवाची उक्ती करता. सगल्या मनशांक त्याच व्हडटेपणान डिग्निफायड जिवीत जिवंक कुरपेचें जिवीत आपणाव देवाचें आपणाव. तुमकां सगल्यांक अशे बरी आनी कुरपे बरी परब हांव दिता.